पीओपी मुर्ती न्हंयत बांयत दर्यांत विसर्जन केल्ल्यान थंयचें उदक दुशीत जाता। ते भायर मुर्ती विरघळनात आनी विटंबना जाता। हो सगळो प्रकार बंद करूंक पर्यावरणाच्या रक्षणा खातीर पर्यावरण खात्याच्या संचालकान आदेश जारी केला। अधिसुचोवणे प्रमाण वेगवेगळे नियम, निर्देश आनी 25,000 रुपयांचो दंड दिवपाची तरतूद आसा। पर्यावरण खात्याचे निर्देश। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विक्रेत्यांची नोंदणी करूंक एक पोर्टल तयार करतले। विक्रेत्यांनी 15 जुलय मेरेन सक्तीन नोंदणी करची पडटली। फक्त नोंदणीकृत विक्रेतेच राज्यांत गणेश मूर्ती विकपाक वा आयात करूंक शकतात। विक्रेत्यांची म्हायती सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक उपलब्ध आसतली। विक्रेत्यांक विक्री सुवात, मूर्ती खंयच्यान हाडल्या, आयात तारीख हांची सगळी म्हायती अपलोड करची पडटली। नोंदणी आशिल्ल्या विक्रेत्यांच्या गाडयांक राज्यांत प्रवेश मेळटलो। 30 मे मेरेन सगळ्या नगरपालिका आनी पंचायतींनी विसर्जन सुवातांची म्हायती दिवची पडटली। नगरपालिका आनी पंचायती विक्रेते आनी चित्रशाळांची नोंदणी करतले। नोंदणी नाशिल्ल्यांक परवानो मेळचो ना। 30 एप्रिल मेरेन सगळ्या चित्रशाळांची यादी संबंधीत खात्याक दिवप सक्तीचें आसा। चवथीच्या एका म्हयन्या आदीं चित्रशाळांची तपासणी जातली। नोंदणी नाशिल्ल्या चित्रशाळांक सील करून दंड दितले। मुर्त्यांत जर 20% परस चड पीओपीचो वापर केल्लो सांपडल्यार 25,000 रुपया दंड आनी चित्रशाळा सील करतले। तशेंच सांपडिल्ल्या पीओपीच्या मुर्त्यांचो विलो विक्रेत्याक वा चित्रशाळेक लावचो पडटलो आनी ताणें तशें केलें ना जाल्यार ताका दंड दुप्पेटीन फारीक करचो पडटलो।